प्रितीच्या भावा भयणीनो, हेलन केलर हे 19 म्हयन्याचें आसतना ताच्या जिवितांत ते एका पिडेक सांपडटा आनीक हे पिडेक लागून ताच्या दोळ्यांचेर आनी कानाचेर जायतो मार बसता. कुड्डें तें जाता, बेरें तें जाता. ताच्या कुटुंबांत निराशीपण भितर सोदता. ताची घरचीं, ताची आवय बापूय ताका आंगातूय वेतात, पूण कसलोच फायदो ना जाता. पूण हेलेन केलर आपल्याच्या जिवितांत असलें घडलां म्हूण हार मानून घेना, वो कितेंच करूंक तें फाटीं सरोना. आपल्या जिवितांत निराशीपण आयलें म्हूण, आपल्याच्या जिवितांत आडकोळ्यो आयल्यो म्हूण, वादोळ मोळां उपरासलीं म्हूण असल्या वादोळ मोळांक, असल्या आडकोळींक, असल्या निराशीपणांक आपल्याचेर जबरदस्ती करूंक हेलनान दिवंक ना. पूण परतेंच जाल्यार आपल्या लागीं सगळें घडटा म्हूण तिका विस्वास आसलो आनी असोच तिका बावार्थ आसलो आनी दुसऱ्यांक तें बावार्थ दिता, दुसऱ्यांक तें उत्तेजन दिता. आपल्याच्या जिवितांत काळोख आयिल्लो खरो, पूण बावार्थ तिच्या भितर आसलो, बावार्थाची दिशा ताका आसली आनी हाका लागून कुड्डें आनी बेरें कशें 15वेचें शिंकप करूंक हेलेन पयलें जाता. भावा भयणीनो, ताच्या जिवितांत काळोख आयिल्लो, पूण बावार्थाचो उजवाड तिच्या जिवीत काळजांत आसलो आनी हाका लागून आपली सपनां तें पुरी करूंक पावता. आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारुया. आयचें पयलें वाचप जावन आसा इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप आनी देव इजायास प्रवाद्याक वरवीं आपले पोरचेक संदेश दिता आनी ताका सांगता, कुड्डीं पळोवंक लागतलीं, बेरीं आयकूंक लागतलीं आनी जीं कोण देवाचेर विस्वास दवरतात, जीं कोण देवाचेर पातयेवन आसात, तीं देवाची विस्मितां बरेपणां पळोवंक पावतलीं. जाल्यार आयचें शुभ वर्तमानांत आमी पळयल्यार जेजू दोगां कुड्ड्यांक परतून नदर दिता. आतां हांगासर पळयात, हे दोग जाण कुड्डे आनी जेजू केन्नाच पळोवंक ना. ओ जेजून मिलाग्री केल्ल्यो हाचे विशीं ताणें केन्नाच पळोवंक ना. पूण एक मात ते घोडे जाणा आसले, घोडे कोणेंय तांकां सांगलें आसतलें जेजू विशीं आनी हाका लागून तांच्या जिवितांत एक उर्बा कशी आयली जेजूक पळोवंक. जेजूक ते भेटूंक सोदताले. कोणेंय तांकां जेजूशी आमकां वेल्यार पुरो म्हूण ते रावताले, पूण आमकां आनी कोण व्हरतलो अशें ते आपल्या मनांतूच घोडे चिंतताले आसतले. आनी असल्या वेळार जेजू थंयसरल्यार पासार जातना तांकां घोडे कोणें सांगलां आसतलें, वो घोडे तुमी घोडे आयकलां आसतलें आनी हाका लागून ते जेजूशी धांवतात आनी जेजू तांकां प्रोश कोत्ता, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां विस्वास आसा. आनी तेन्ना ते म्हणटात, ओय सायबा, आनी तांच्या बावार्थाक लागून ते परत तांकां नदर फावो जाता. भावा भयणीनो, पवित्र स्नाना उदेशी होच देवाचो उजवाड, जेजू क्रिस्ताचो उजवाड आमकां सगल्यांक फावो जाला. काळोखी जिवितांत आमी आसलीं, काळोखांत आमी आसलीं, पूण जेन्ना आमी क्रिस्ताक नेसल्याव तेन्ना आमच्या जिवितांत हो उजवाड आमकां फावो जाला. देव जिवीत आमकां फावो जाला, पूण जेन्ना आमी देव जिवीत पयस करून संवसार दाखयता, तें जिवीत आमी आपणायता, तेन्ना आमच्या जिवितांत काळोख भितर सोदता. संवसारी काळोखांत आमी भूल जाता आनी ह्या पासत जें आमी कितें चिंतता तें आमकां दिसता सारकें आसा. जें हांव कितें कोत्ता तें म्हाका दिसता हांव तें सारकें कोत्ता. जें हांव कितें उलयतां तें म्हाका दिसता हांव सारकें उलयतां. पूण जेन्ना हांव जेजूक म्हज्या जिविताचो मास करून घेता, तेन्ना हो संवसारी कुड्डेपण एके भाशेन आमी पयस करूंक पावता. ह्या संवसारांत जायते तरेचें वायट आसा. ह्या वायटाक एके भाशेन फुडो करूंक म्हाका बळ मेळटा. आनी बागयोन पावलूचें जिवीत आमी जाणाव. ताचें जिवीत एके भाशेन तो संवसारी काळोखांत भूल जाल्लो. जेजू क्रिस्ताचेर जीं कोण पाटलावदार आसलीं जेजू क्रिस्ताची, तांकां तो पिडापीड दिवंक वेता. आनी तेन्ना दामास्काचे वाटेक जेजू ताका भेटता आनी ताचें जिवीत काळोखी जिवीत आसलें तें उजवाडाचें जिवीत जावंक पावता. तशेंच बागयोन फरांची शावेराचें जिवीत, संवसाराक तो भुल्लोलो, संवसारी कुड्डेपण ताच्या जिवितांत आसलें, पूण बागयोन इनासान उच्चारलेलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आयकून तो भावार्थाक वेंग मारता
आनी संवसारीक कुड्डेपण पयस करूंक तो वावुरता. जाल्यार बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत ह्या विशयाचेर आनी देवाच्या उदराचेर कसलो आमी संदेश घेवया. 3 मुद्दे हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. पयले सुवातेर कुड्डेपणाची जागृताय सगळ्यांक आमकां आसूंक गरज. आतां संवसारांत तरेतरेचें वायट आसा आनी ह्या वायटाक आमी बली पडटा. बरेपणाक आमी आमचो दोळो धांपता आनी ह्या पासत सगळ्या वायटांची जागृताय आमकां आसूंक गरजेची. कोणूय आमकां असल्या वायटांचेर आमच्या जिवितांत जागृताय हाडटा जाल्यार ती आमी स्विकारुया. जे भाशेन भाग्योत इनासान भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत ही जागृताय हाडली आनी हेलन केलरान भावार्थाची जागृताय हाडून फुडलीं पावलां मारलीं. तेच भाशेन असली जागृताय जोण एकल्याच्या जिवितांत आसूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर पेकुणी अनुभवुया. जो कोण पातोक ओळखून घेना ताका पातकांचें दार धांपता. पूण जो कोण खालतीकायेन पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागता ताका पातकांचें दार उक्तें जाता. जेजूचो पेकुणेचो उजवाड तांच्या जिवितांत फांकता. आनी तिसरे सुवातेर भावार्थान शुभ वर्तमान परगटुया. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू ह्या कुड्ड्यांक सांगता, पळय कोणाकूच सांगो नाकात. पूण तरी आसतना ते जेजूची खबर सगळ्याक वचून परगट करतात. भावार्थाची परगटणी करूंक आनी जेजूक परगटूंक तांच्यांनी ओगें रावंक जावंक ना. तशेंच आमच्याय जिवितांत असल्या भावार्थाची परगटणी करूंक शुभ वर्तमान परगटूंक जे भाशेन ताणें भावार्थ परगटलो दुसऱ्या वद्दान ताणें जेजूक परगटलो तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत आमी जेजूक अशेंच फुडो करून जेजूक आमी परगटुया. आनी हेंच करूंक भाग्योन फ्रांसीस शावेराची मजूत आमी ह्या मिसांत बापा लागीं मागुया.